जाकोबाचें पत्र अध्याय 1. पोरगांवांत शिंपडलेल्या 12 कुळयांक देवाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नमन. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पारखिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासाण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासणेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातेल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव सुमेस्त मनशांक उपगानासतना उदारपणी दिता जाल्यार ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हलता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंचे नाका. किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हणो व्हडवीक चिंतू. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावू, कित्याक तणाच्या फुलाबरी ग्रेस्त मनीस नासतलो. सूर्य उदेवन वयर सट्टना धग सट्टा, तुवळू थंड करपाता आनी ताचें फूल झडटा आनी ताची सोबाय भोंगून वेता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत बावून वेता. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सै. ताची उरुणी जाताच आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसायलो जिविताचो मुकुट तो जडतलो. कोणीय मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणनाये, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात. एक ओडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरतें वाडटस मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फटवून पडनाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें देंवून येता. त्या बापातें बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतलें तुमी बरेंकन जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास, राग करूंकी सवकास, कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवणपणाक आड वेता. ह्या पासत तुमचे थंय बरोवन आसा तें मेळेपण आनी कोटेपण पयस करा. देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतार नम्रतेन घेया. देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीसे, नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपलें सारकें पळयतल्या मनशा बरी. आपणाचें सारकें तो पळयता आनी सलतस रावता आनी आपूण कसो दिसता तें घडयेन तो विसारता. पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता तें सगळें नियमशास्त्र सत्रायेन व्हरून पळयता आनी ताची शिकवणूक आयकून विसरनासतना ती करण्यांनी सांबाळटा आनी तांतूं थीर रावता. तो आपूण करता त्या सोर कामांनी बागी जाता.
आपण भोगतीवन म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत, पूण आपली जीब दांबून दवरूंक ते नेनात जाल्यार ते आपणाकच फटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या वशांतावन पयस रावचे. अध्याय 2. म्हज्या भावां भयणीनो, आमच्या महिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशांतय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसून बोटाक भांगाराची मुदी बी घालन तुमच्या सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पेंस्कर न्हेसलेलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये, मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव, वा हांव पांय दवरतां ते म्हणये लागीं धरणीर बस म्हणून सांगशात, तर तुमी तुमचेच मोदें थर करतात म्हूण जालें न्हय. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसल दिल्ल्या बरी जाता न्हय. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आयका. ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसायलां त्या राज्याची दायजां जावंक देवान वेंचून काडल्यान न्हय. पूण तुमी दुर्बळ्यांक अमर्याद करतात. तुमकां दग दितले आनी निती सभा हुजीर वोण व्हरतले कोण? ग्रेस्त. ते न्हय गी तुमी जोडलेल्या त्या श्रेष्ठ नांवाची निंदा करतले. पवित्र पुस्तकाक सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हूण दिल्लो श्रेष्ठ कायदो तुमी पाळटात जाल्यार तुमी बरी. पूण मनशा मोदें थर करशात जाल्यार तुमी पाताक आदारतात आनी अशें कायद्या प्रमाणे अपराधी जातात. कित्याक सगळे नियमशास्त्र पाळूनय एक कायदो मोडटा तो सगळ्यांत अपराधी जाता. कारण प्रद्वार करिनाका म्हणलेल्यान जिवेशी मारिनाका म्हणून सांगलां. अशें तूं प्रद्वारी न्हय जावंक पुरो. तरी पूण तूं खून करताय जाल्यार तूं कायदो मोडताय. सता प्रमाणे नीत जावची आसत असल्या मनशा बरी तुमी उलया आनी चला. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना, ताची दये विणे नीत जातली. दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक बेजय म्हूण ना. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपट्टो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंत्या. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्था सोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो म्हूण येत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो, एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही: म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. एक देव आसा म्हूण तूं सतमनताय मू? भोव बरें. देव सारी तें सतमनतात आनी भियान थरथरतात. तूं आल्ब्या मतीच्या मनशा करण्याविणे भावार्थ कांयच उपकारना म्हूण तुका रुजवात जाय. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर बाली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्हय. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता.
आनी त्यास करण्या उरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुमकां दिसता. अशें अब्राहमान देवाक सतमंदलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतार ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. देखून सतमंदले वरवीं मात्र न्हय, बगार बऱ्यो करण्यो आदारल्या वरवीं मनीस नितीवंत जाता. तेच परी राहाब नांवाचे ते कळवण स्त्रियेन बेदींक बिडार दिवन दुसरेच वाटेन भायर धडलेल्या वेळार करण्या उरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्हय. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. अध्याय 3. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदें 60 जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सर नये, कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीण आनी जड्ती जातली म्हूण तुमी जाणा जायजे. सबार संगतींनी आमी सकडी सुकोन पडटा. जो कोण उलोवण्यान खेदींच सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सै. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो सकता. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगम गुंताव. तो वळो ताचे सगळे आंग आमी मुठी भितर दरयेता. तारवांची गजाली तशीच, केदी व्हडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बलिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडावन व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुंकाणान कालासीचे कुशे प्रकार जाय थंय ती वरयेता. जी बी तशीच, जावं ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बाडाय उलयता. उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदें व्हड रान लासून बसमिता पळया. जी बी निजायकी उजो, खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड बस करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच हेमकोंडाच्या उज्यान जळटा. हर एक जातीच्या मनजातींक आनी सुकण्यांक, जीवदाळींक आनी मासल्यांक सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यान. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान बरलेली. त्या जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता आनी त्याच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. त्याच तोंडांतावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगातास शिराप. म्हज्या भावा भयणीनो, अशें जावचें समानय. जरीच्या एकच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक वळटावे. भावा भयणीनो, अंजुराच्या रुखार जैतुनाची फळां जातात वे, वा दाखवालीचेर कांय अंजुरां पिकतात. तशेंच कार उदकाचे जरीतावन गोड उदकय मेळना. जो कोण तुमचे मदें जाणतो आनी प्रवीण, तो भोळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बऱ्या देखेन रुजू करूं. पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसूर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बाडाय उलोवन सता विरोध फुडकिरे जायनाकात. असली जाणवाय वैरतावन देंवून येना. ती संवसारीक, कीळ सैंबाची आनी देवसाराची. जंय मोसर आनी अभिलाषा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणविकरणी आसा. पूण वैरतावन लाभता ती जाणवाय पयल्या सुवातेर नितळ, सांगातास समाधानाची, बोळी, सुदारसून व्हरता तसली, दयाळेन भरलेली, बऱ्या करण्याचें फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नातलेली. जीं कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंतात. अध्याय 4. तुमचे मदें लढाय आनी झगडें खंय तावन उपजाता? तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज म्हणटल्या खोट्या ओडण्यातावन न्हय वे?
तुम्ही आशेतात ती वस्त तुमका मेळाना देखून कुणी करूंक सयत तुम्ही तयार. तुमका कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुम्ही आशेतात ते तुमका मेळाना. त्या पासत तुम्ही झगडतात आणि लढाई करतात. तुम्ही आशेतात ते तुमका मेळाना कित्याक तुम्ही मागिनात. वा तुम्ही मागता जावयेत पूण तुमका मेळाना कित्याक तुमच्या कुशळ्यांक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. अविश्वासानो, ह्या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुम्ही नेणात काय. त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. वा तुमचे थंय बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मोसान पेट्टा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता ते सूख म्हणटात वे. पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकींच मुळा देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कलत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुम्ही खालजया, देमसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुम्ही पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुम्ही दोड्या मोनाच्यानो तुमचे अंतस्कन नितळ करा. खंत करा, दुखे सया आनी रडा. तुमचो हासो दुखांत आनी तुमची कुशलाय खंतींत बदलो. सोम्या समोर तुमकांच कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर आड उलय नाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जट्टी करता तो नियम शास्त्राचेर आड उलयता आनी नियम शास्त्राचीच जट्टी करता. पूण नियम शास्त्राची तूं जट्टी करताय जाल्यार नियम शास्त्र तूं पाळिनाय. बगार नियम शास्त्राचीच तूं न्यायनीत करताय. तरी पूण नियम शास्त्र दिल्लें देवान आनी न्यायनीत करची देवान. ताका नाश करूंक तांगता, बचाव करूंक तांगता. पूण तुज्या पेल्याची नीत करूंक तूं कोण. आज वा फाल्याण्या शहराक आमी वेतेल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतेल्या आनी वेपार करून दुडू पुंजयतल्या. अशें म्हणटल्या न्हू. आयका, फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोसो काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी ती. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतेल्या. हाच्या बदलाक तुमी उलयतात हंकार आनी बडाय. तसली बडाय केदाळाय वायट. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. अध्याय 5. आनी आतां तुमकां क्रिस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जाय आनी विलाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसून गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या. तुमच्या बंगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतेली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुंजयल्यांत. पळया, तुमची शेतां लुवुल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजींच्या दनयेच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुष्टी पाड्यांबरी सरबेन वाडून संहाराच्या दिसाक आयतीं केल्यात.
निरापराध्यांक गुन्यांवकार कर तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान ती तुमकां आड रावूंक नात. आतां भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यान सोंसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंचो आनी अखरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशींच सोंसणीक जायजे आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घेजे, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. भावां भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. माणशां जाल्यार तुमचीच जडटी जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भावा भयणीनो, सोम्याच्या नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामोदें दाखयलेले सोंसणीकायेची देख घेया. सोंसणीकायेन सोंसतात ते मनीस निजाळकी बागी म्हूण आमी म्हणटाव. योबाचे सोंसणीकाये विशान तुमी आयकलां आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणूनय पळयलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. पूण सकडापरा चड म्हज्या भावा भयणीनो सपोत घाली नाकात. सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसलेच्यानी सपोत घालचोच न्हय. वय जाल्यार वय म्हणा, न्हय जाल्यार न्हय म्हणा, नांतर तुमी जडटेक सांपडटल्यात. तुमचे मदें कोणीय अडचणेंत आसा ताणें मागणें करीजे. कोणीय कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गायजे. तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा पवी सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका थेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचीय पातकां तीं जावं तीं ताका भोगसातालीं. देखून तुमचीं पातकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा. तो वळू तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीस एक मनीस. गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजंतावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक तेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तो वळू मोळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमच्या भितरलो कोण एकलो सताचे वाटेतावन पयसरा जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचें बोगसणें जोडटा.